पिंत्रा मोगाळ आयकोवप्या विल्फी रेबिंबासाचें नांव आमी सगळीं जाणाव. आमी जाणाव विल्फी रेबिंबास एक गावपी म्हणून, पूण सबारांक कळीत आसचें ना विल्फी रेबिंबास एक बरो कथाकार. ताणें बरयल्ली पयली मोटवी कथा पिंत्रा, आनी ही पिंत्रा काणी सादर करूंक हांव संतोश पावतां. म्हजें नांव वल्ली कॉड्रस. पिंत्रा. म्हाका मॅनेजर असो हुद्दो दिवन मद्रासाक वर्ग केल्ली खबर म्हज्या बॉस हातावन आयकतना हांव शिरी चुकलों. हुद्द्याची आशा आसली तरी मद्रास वचचें नाका आसलें. एकाच हप्त्याचो वायदो आशिल्लो तो जागो घेवंक, आनी एकाच दिसाचो वायदो हांवें जबाब दिवंक. म्हजी जाय वा नाका ही मनस्थिती पळयलो म्हजो इश्ट लोरी व्हडल्यान हांसलो. 4 पांय आनी दावाजें आसलें तुवें, हुद्दो मेळटना तूं इतलो पात दिताय कित्याक म्हणलो लोरी. म्हजें तमाशे करून म्हणा लागलो, पूण म्हजे कश्ट तोय जाण आसलो. म्हज्यो खासगी गजाली हांवें ताचे एकले कडेन मात सांगच्यो आशिल्ल्यो, कित्याक येदोळी हांव अंकवार. हांव तमीळ तेलुगू जाणा म्हणली संगत म्हज्या मॅनेजराक कळीत आसल्यान हो सुटोवंक जायनासो पास म्हज्या गळ्याक अरनाल्लो. म्हजो बापूय सर्तस पदवीदार जावन आसली म्हजी आवय एका वखदाच्या कंपनींत कामाक सेरवल्ली. अशें त्या कंपनीच्या मद्रास शाख्याक तिका वर्ग जातना 7 वर्सांच्या म्हाका आनी 3 वर्सांच्या भयणीक घेवन ती मद्रासांत जियेल्ली. अशें जाल्ल्यान हायस्कुलाचें म्हजें शिकप थंयच मुग्दोल्लें. त्या उपरांत तिणें मंगळुराक वर्ग मागलो. मद्रासांत शिकल्यो तमीळ आनी तेलुगू भासो कॉलेजीच्या शिकपा वेळार म्हाका उपकारल्यो नान तरी म्हज्या मॅनेजराक त्यो आतां म्हाका मद्रासाक वर्गूंच्याक फायद्याच्यो जाल्ल्यो. ते दी खंयची व्हड संगत म्हूण तूं तितली तकली आटयताय म्हणलो लोरी व्हडल्यान हांसून. हांव उलयलो ना. उपरांत तोच म्हणालो, रोबी, तुवें क्रिस्तांव जावन जल्माच्या बदलाक ब्राह्मण जायचें आसलें. म्हाका कळटा तुजें कश्ट. ताणें सांगच्यान सत आसलें. म्हज्या उडासा प्रमाणें ल्हानतावनूच एका विचित्र कालेतीसो जावन हांव व्हड जाल्लों. मांस मासली हांव खातलों. म्हज्या आवयन आनी भयणीन रांदून दिलें तर मात्र म्हाका तें वर्गतालें, पूण हेरांच्या हातांनी रांदिल्लें वा हॉटेलांतलें म्हाका बिलकूल वर्गनातलें. त्या विशयांत चिंतनाच म्हजी कूड कांटाळटाली. आजुनूय तशेंच. हांव जाणा ही म्हजी सूख म्हणली, पूण खंयच्या रितींनी नियंत्रणाक हाडूंक जायनातल्या ह्या म्हज्या सैमा निमतीं हांव असल्या संगतींनी चलवतां. म्हजें घर, म्हजी आवय, म्हजी भयण हांकां मात्र म्हजी कूड पातयता वा तांकां मात्र आयकता म्हूण हांवें म्हणीत. हाका बुन्यादी तावन कितें तरी कारण आसलें जावीत. म्हज्या उडासांत तें ना. म्हज्या उडासा प्रमाणें आदीन तावन हांव म्हज्या घरांत शिवाय परक्यांक जेविना वा खायना. एक गोट उदक सयत पियेना. कोणीय कितेंय न्हू दीत. दाक्षिणेक लागून हांवें 2-3 फावटी प्रयत्न केल्ले आसा. तेंच म्हज्या इश्टा लोरी घर. ताच्या एका भुरग्याचें पिल्यार जोडुलें हांवें. वत्तायक लागून जेवणाक बसचें पडलें. ताचो मलगडो पूत 5 वर्सांचो, तोय आमचे संगी मुखार बशिल्लो. ताच्या नाकांतल्यान वंटा पर्यंत किरमें देंवतालें. शी. तें हातांनी घसटून मेजावयल्या आयदनाक ताणें हात घालतना कितलें दामून धरल्यार सोसूंक जायनासतना पोट अडवळून हांव ताचे नाणयेक धांवलो. लोरीक हांवें अपमान केल्ले परी भोगलें आसतलें, पूण असलीं घडितां म्हजें तावन उद्देशपुर्वी घडनात तें हांव ताका विवारसून सांगलां. वाटेर मेळकुट्या भिकाऱ्यांक पळयतनाय म्हाका वरोड येता. ऑफिसाच्या वाटेर आंगलें उखलून बसच्या नेण्ट्या भुरग्यां तावन हांवें दम्म बांदून पाशार जावचें. एक फावटी आमच्या घरांत तें अशेंच घडलें. म्हजी आवय बरी नासली. म्हज्या भयणीक परिक्षा आसली. मांयच्या इशाऱ्याकाल घरांत एकली मातारी रांदताली ती खबर म्हाका कळीत नासली. त्या दिसा जेवणाचेर मुग्दल्ले कडये खातीर हांवें भयणीक उलो दिलो. बशेक कडी वचच्या त्या मेळकुट्या येरेल्ल्या हाताक पळोवन घाबरलो आनी दिश्ट वयर केली. तें तोंड, तीं बोटां नक्षांनी बरोवन आसलीं सयत म्हज्या दोळ्यांनी रिगलें. तिच्या हातांनी रांदलें 3 दीस कळीत नासतना जेवल्लो हांव. ह्या 3 दिसाचें आतां एकाच दिसाणें भायर गेलें. म्हज्या ह्या कालेतीक लागून लोरी म्हाका सदां पुरपुरता, पूण हांव खंयच्याय रितीन ही म्हजी पिडा गूण करूंक शकलो ना. तर मद्रासांत हांव कशें जियों? म्हजी भयण हांगास मेडिकल शिकता. ताचे खातीर म्हज्या आवयन घरा रावय जैस. भयणीक हॉस्टेलांत विलावरी करीत तरी म्हाका तें मेसवना. म्हज्या आवयकी तशेंच म्हणटाना म्हजी वाट हांवें एकल्यानच पळय जाय.
नांव तर मेळिल्लो हुद्दोस आनी जाय. चिंतूंक चड वेळ लागलो. चड चिंतूंक लोरीन अवकाशय दिलो ना. लोरीन उठावटीन ताच्या मद्रासच्या एका इश्टाक पत्र बरोवन म्हाका वर्ग करच्या बँका लागसारच म्हजी वस्तेची बंदोबस्त केल्ली. वर्ग घेवच्या आदीं हांवें 3 दिसांची रजा घेतली आनी मद्रासच्या नव्या बिडाराक नव्या वस्तूंच्या तयारेक लागलो. म्हजी माय म्हाका जायतें समजयतली. तेचें सर सारकें म्हूण हांव मानलें. तरी मद्रासान हांव एकल्यान कशें रावचें तें म्हज्या मतीक गेलें ना. घरच्या कामाक हांव एका मनशाक तलास करून दितां. थोडे दीस कस जातले तरी उपरांत संवयर पडटलें. लोरीच्या इशाऱ्याकाल घरच्यांनी खालतीमान घाली. म्हजी ओप्पिगी लोरी विसारीच नातलो म्हणया. ह्या नंतर भायर सरच्या आदीं पर्यंत लोरीचो पत्तो ना जालो. मस्त सामान व्हरूंक आसलो जाल्यार हांवें एक टॅक्सीस भाड्याक केल्ली. भायर सरचे दिसा टॅक्सीर सामान भरून जाता वरेगी लोरी आनी ताचो मनीस ना. म्हजी आवय आनी भयण म्हाका आदेवस मागोवंक आंगणांत रावल्ली. त्याच वेळ एकलो भुरगो आमचे गेट उतरून भितर सरचो हांवें पळयलें. ताच्या हातीन वस्त्राची पोटली आसली. पयले फावटी पळयतनाच एक तरशें बगलें म्हाका. तामशें काळें तोंड, उजवो दोळो अर्दो धांपलो आनी त्या दोळ्या देगेन पिंत्रां. लांब नाक, नाकाच्या पोंतार म्हणले बरी दिसचेचे दाट वोंट. असल्या जिवींक पळोवंकय म्हज्यान जायना. प्राय कांय 16-17 जातीत. मोटवी चड्डी ताणें घाल्ली. ताचें तें शर्ट ताणें इजार घालां वा ना म्हणचे तितलें लांब आसलें. होस्सू कांय लोरीन दडलो मनीस न्हय मू. हांवें दुबावचे भितर तो पाद्येत म्हजे लागीं आयलो आनी हातांतलो कागदा कुटको ताणें म्हाका ओड्डायलो. लोरीचेंच कागद तें. मोगाच्या रोबी. घरांत दोगां भुरगीं तापान न्हिदल्यांत. म्हजी येजमानी तापान आसलेली. मांद्रेक शेवटेल्या देखून ह्या दिसांनी तुका मेळोंक जावना. घरच्या कामाक मनीस करून दिता म्हणून हांवें तुका बसयल्लें. हो भुरगो सुलाबायन मेळ्ळा. ताच्या आवय सरल्या. बापूय दुसऱ्यापणाक हाजर जाला. कामान बुद्दवंत म्हणली खबर आसा. तुज्या घरच्यांक उपकारतलो. जेवण खाण वचोन म्हयन्याक 40 दिता म्हणून हांवें ताच्या मावशेक सांगलां. तुका बरें पळण तशेंच सुखी जिणी आशेतां. तुजो विश्वासी लोरी. पत्र दडून हांवें ताचेर दिश्ट घाली. ताणें म्हाका पळोवन दांत सोडलें. ताचो दावे कुशीचो एक दांत पंक्त वयर आसलो आनी तो एकदम हळदू आसून पळयतना डाकुलो असो उडास आयलो. त्या धांपल्या दोळ्यांतलीं पिंत्रां हें सक्कड पळयतना म्हाका कांटोळ आयलो. सकाळीं उठून तोंड धुवंक नाय रे तुवें विचारलें हांवें रागान. चेरक्यान तकली पोंदा घाली आनी उजव्या हाताचे ताळवेन दोळ्यां देगेंचीं पिंत्रां पुसलीं. म्हाका कितेंय चिंतूंक वेळ नातलो. एका वरांतान ड्रायव्हर बोबडतालो. मांय कडेन बेसांव मागून भयणीक उमो दिवन हांव फाटले सिटीर बसलो. कालुबुलो जावन दांत किर्लून आसल्या चेड्याक ड्रायव्हराचे कुशीन बसयलें. आतां मद्रासांत म्हजें करंदायचें जिवीत सुरू जालें. एका शेनवारा रातीं आमी पावुल्ले हांव. आयतार घर वत्तारे करूंक धरलें. भायर सरतना मायन बांदून दिल्लीं केळीं आनी थोड्यो वस्तू आसल्यो त्यो सुकेल्यो. चेड्यान दिल्ली काफी आपडूंक मौन जालें ना. दवरिल्ले कडेन निवतस ताणेंच उडास केलो. तरी हांवें जावाब दिली ना. 11 वरांशें वत्तारे करच्या इड्यांत तो परत उलयलो. कितें रांदूं बाबा. म्हाका कांय नाका म्हळें हांवें. चेडो चिंतूंकच पडलो. 2 वरां भितर सगळें काम तिरसलें. परत 4 केळीं खावन कुडान न्हिदलो. सांजेच्या 5 जाग जातना म्हाका उडास. चेड्यान आपल्या पोटाक कितें केलां काय. मेजार दवरलीं केळीं तशींच आसलीं. एका वाटेन म्हाका बिरमोती दिसली. मद्रास येवचे वाटेन ताका आनी ड्रायव्हराक हॉटेलांत जेवंक पयशे दितालो आनी हांव मायन बांदून दिल्लेंच खावन बसतालो. तुवें पोटाक घालाय ना विचारलें हांवें गंभीरायेन. ओगस रावलो तो. आयकलां हांवें तुका. म्हज्या रागाच्या ताळ्याक वय म्हणालो तो. मेजा वयलीं केळीं मेजलीं हांवें. दनपरां क्रेच्या खांदांची 4 मात्र काडिल्लीं हांवें. आतां तो तसोच आसलो. म्हजी दिश्ट अशी गुंतना चेडो म्हजे दोळे सुकोवन भितर गेलो. खस्स जालें म्हज्या पोटांत. चेडो भोवशा सकाळींतान उपाशी आसा. सांजे कितें रांदताय विचारलें हांवें. भितर गेल्लो तो आतां म्हजे मुखार उबो जालो. 20 रुपये काडून मेजार दवरून विचारलें. बाजाराक वयची वाट जाणांगी. येतनाच हांवें पळयल्या हेच वाटेर आसा म्हणालो तो. कितें हाडटाय सांग बाबा. ताणें तकली उखल्ली ना. म्हाकाय ताचे दांत आनी दोळ्यांची पिंत्रां पळोवंक नाका आसलीं. रांदवय हाड आनी कितें गरजेच्यो वस्तू जाय त्यो घेवन ये. ना लायवे तूं आज. ताणेंच रांदचें तें चिंतना हें सावल आपापीच म्हज्या तोंडांतल्यान गळ्ळें.
चेड्यान तकली उखलून कुशीन दिश्ट वेली. परत आपल्या उजव्या हाताचो ताळवो उजव्या दोळ्या लागीं व्हेलो आनी त्या दंपल्या दोळ्या देगेन घसतिलो. एकदरशें भोगलें म्हाका. पळय, म्हाका हर एक नितळ आसूंक जाय. तुवें हांव हॉटेलांत जेविना, नितळ रांदप मात हांव जेवतां. त्या देखून तुवें नितळ उरूंक प्रयत्न करचें म्हळें हांवें दम्म बांदून. हे देशा चेड्या कडेन उलयतना अशें कित्याक ताळो बांदता तें मात्र म्हाका समजलें ना. ताच्या कुरुपाया वरवीं म्हजी पिडा वोट जाल्ल्यान गी. रातीं जेवणाक उठचे पयलें हांवें घट्ट न्हिदचेव गेलो. आज तावन म्हजे हे सैमाचे संवयक चलवतलो म्हूण. चेड्यान एक पावटी उलो दिल्लोसू हांव उठोवन जेवणाक गेलो. जिम जालें म्हाका मेजार मांडून दवरले रीत पळोवन. म्हजी माय सयत मेजार इतली नितळाय वापरनातली कोण ना. कॅबेज सुकी केल्ली आनी तांत्यां भाजिल्लीं. डिशां सगळीं उजवळटालीं. चेडो कुशीनच रावला तें सुचतलें म्हाका. ताचें तोंड पळयल्यार सैमीक संवय जागी जायते म्हणले भिरांतेन तकली पोंदा घाली आनी जेवंक सुरू केलें. बरी भूक लागली जाल्यान घडयेन जेवण संपलें हात धुवन कुडाक गेलो. जेवंक कश्ट जातीत म्हूण चिंतलें हांवें, पूण तशें घडलें ना. देखून मतीक समाधान भोगलें. मेजा वयली नितळाय तशें रुचीक रांदप हेंच हाका कारण म्हूण हांवें लेखलें. फुडेंय म्हज्या जिवाचे अस्कत अशीच निवार देवा म्हूण मागलें. न्हिदोंक वेळ आसलो जाल्यान वाटेर घेतलें एक मॅगझीन सोडून बसलो. अर्द्या वरार दारार ठोके पडले आनी दार अर्दें कडेन उक्तें जालें. कितें जाय विचारलें हांवें. हांगासर पोरण्या दारार दूद विकूंक येता खंय? ओडोल तूं न्हिदून आसले देखून विचारूंक जालें ना. हांवें हप्त्या लेखार सकाळीं सांजेर एक लिटर घेवंक सुरू केलां. बरें केलें म्हळें हांवें तकली उखलून नासता. फाल्यां सकाळीं पयशे दितां. घराक कितें सर जाय तें तुवेंच समजून घे जय. म्हाका लेख दिल्यार जालें. जायत बाबा म्हणालो तो. उपरांतूय तो थंयच उबो आसचो समजून हांवें ताचेशी दिश्ट घाली. आतां म्हाका उडास आयलो. तुजें नांव कितें? येदोळी तें म्हाका कळीत नातलें. जेरोम बाबा. आदलो दरी म्हाका जेरू म्हूण आपयतलो. थंयसर कित्याक काम सोडलें तुवें? तो सरलो बाबा. बाबा उपरांत दनीन तिच्या पुता सरशी इंग्लंडाक गेली. हो, उद्गार सोडलो हांवें. जायत वच तूं न्हिदे. फाल्यां सकाळीं म्हाका उठोवचें नाका. तुवें उठोवन तुज्या कामाक लागल्यार जालें. सकाळींचें म्हाका पेजेची संवय. तोंड लावंक कितेंय जाता म्हाका. गरज पडल्यार गांवांतून हाडलें लोणचें आसा तें दवर. जायत बाबा म्हणालो तो आनी दार आड करून सरलो. थोड्याच मिनिटांनी दार परत उक्तें जालें. हांव विचारूंक आयलो दुसरेंच. राती न्हिदच्या आदीं दूद पिवची संवय आसा म्हूण बाबा? चेड्यान तकली दारा भितर हाडली. वय म्हळें हांवें. तें हेच खातीर हांवें सांजेर 1 लिटर घेतलें. हाडटा बाबा म्हणत दार ओडून सरलो तो. चेडो जावेत चिंतलें हांवें मतींतच. पळोवंक विद्रूप तरी कितें करी येता? देवाची सोबती. चेड्या विशीं म्हज्या मतीचें समाधान लेखून म्हाका संतोश भोगलो. मद्रासांत हांवें चिंतल्या तितले कश्ट जावचे नात. एका तराचें धैर्य म्हाका भोगलें. हांव वाचून आसतनाच परत दार उक्तें जालें आनी जेरू दुदाचो ग्लास घेवन आतां उजवाडांत मेजाचेर आयलो. म्हज्या उजव्या कुशीच्या मेजार ग्लास दवरतना हांवें ताचेर दिश्ट घाली. अर्दो दंपोन आशिल्लो ताचो दोळो आतां कुशींतून पुर्तो दंपल्या परी दिसतालो आनी उजवाडांत सारकीं दिसतालीं तीं दोळ्यांत मांडलीं पिंत्रां. खांटाळ्यान आणकिटी मुदो जावन गळ्याक आयिल्ले बरें भोगलें म्हाका. ताच्या तोंडा वयली दिश्ट काडून मेजार घाली. दाव्या हातांत मेज पुसून ताणें उजव्या हातांत तो ग्लास मेजार दवरलो. ग्लास धुतना हात भिजलो आसतलो. उदकाची शेळ ताच्या हातांनी अजून आसली. ग्लास दवरतनाच ताच्या उजव्या हाताचे बोट हातावन एक तंबो त्या दुदान पोटसो रूप दिसलो. दार ओडून जेरू सरलो. येदोळ खबर नातली. म्हजी संवयची ताडवोड आतां प्रारंभ जाल्ली. त्याच उजव्या हातांत तो पिंत्रां पुसतालो आनी त्याच हातांत गळलो उदकाचो तंबो त्या दुदान बसलो. म्हजी चिंतनां बोळ जालीं आनी त्याच हातांनी ताणें रांदिल्लें थोड्या वेळा आदीं हांव जेवलो. चिंतना म्हज्यान तडवंक जालें ना. पोट म्हजें बरोवन आयलें आनी घडयेन दार उगडून आनीक पावलो. पोटान तें सर वोंकून गेलें. दोळ्यांनी दुखां देंवतालीं. कश्टांनी तोंड धुवन हांव कुडाक आयलो. मदल्या कुडांत आड पडलो जेरू मांद्रेर बसून म्हाका पळयता तें समजलें. तरी ताचेर दिश्ट घालिनासतना शीत कुडाक रेगलो आनी दार घालून हांतुळार पडून ओल माथ्याक ओडून दोळे धांपले हांवें. दुसऱ्या दिसा जाग जाता आसता सुर्याचीं किरणां भितर तेळटालीं तितलेंच. 15 मिनटां हांतुळार उरलो. वयल्या फॅनाक दिश्ट जोखून आदल्या रातीचें घडितां एका पटापट एक मोती पडद्यार उदेतनाच हांतुळा वयलो एकाच साणें उठलो.
म्हज्या मुखल्या मेजार आदल्या दिसाचो दुदाचो ग्लास तसोच आसलो. वेळ काडिनासतना हांव न्हाणयेक गेलों आनी सकाळींच्यो गरजो तिरसून कुडाक येता आसतना दुदाचो ग्लास जाग्यार नासलो. बदला मेजार च्या दवरली. दुसरें कितेंय येवच्या दिस हांवें गानां गावंक सुरू केलीं आनी वस्तूर बदलून केस बी उगोवन सालाक आयलो. पेपर तयार आसले. जेरूच्या बुदवंतकायेक मेसवलो. अर्द्या वरान जेरून आपयलें, बाबा मेजार पेज दवरल्या. पेपर उडोवन उठलो आनी जेवणाच्या कुडाक वता आसतना कितेंय मौन जालें. तशें परत फाटीं येवन पेपर घेवनूच जेवणाक बसलो. बसयेंत पेज वाडून दवरली. एका पिरींत नारळा चटणी आनी दुसऱ्यांत बाजुलो गालमो. म्हज्या प्रितीचें नुस्तें हें. मायन वाडलें तर पोट फुगता पर्यंत जेवतालो. जेवंक सुरू केलें. कितेंय उडास येता म्हणटना दाव्या हातान पेपर सोडून ताचेर दिश्ट घाली. पेजेची उंडी ताळ्यांतल्यान देंवताली तरी पोटांत कितेंय भोगतालें. कसलेय उडास मोतीक हाडिसो ना म्हूण गर्वान जेवण मुखार सरलें. जेरू फाटल्यान खंयी रावलो आसतलो. मोतींत कसलोय उडास उदेताना हांव विसरोंक पळयतां. 4 उंडी, 5 उंडी. हांव चलवतां तें कळलें. पोट दामून पेपराचेर दिश्ट घाली. पेपराचीं अक्षरां म्हाका दिसलीं नात. बगार कितेंय थंयसर गुंतालें. वही, ग्लास, हात, थेंबो, दोळे. हांवें परत दोळे धांपले आनी म्हज्यान जालें ना. ताळ्या तोंड सुट्टल्या व्हडा आवाज सांगी न्हाणयेक बागलो. थाऱ्यार येवंक 5 मिनटां लागलीं. चिंतना रडोंक आयलें. तोंड धुवन भायर येतना जेरू पिळी दोळ्यांनी पळयतालो. कितें जालें बाबा? हांवें जाप दिली ना. कुडान हांव बसल्या कडेन तो दारा लागीं आयलो. कितें जाता बाबा? हांव दम्म बंद रावलो. तोंड उक्तें गेल्यार कसलीं तरी उतरां भायर पडटलीं तें कळून ओंड साबून धरलें. मेजार चायेचो ग्लास तसोच आसलो. ताचेर दिश्ट पडलीस साबण धरिल्लें ओंट बलात्कारान उसवलें. हांव परत न्हाणयेक धांवलो. परत कुडांत येवन बसलो. फॅन रबासान गुंतालें. जेरू परत दारा कडेन हाजर जालो. आतां दारांतल्यान तो चिक्के भितर सरलो. आनी बाबा कितें जालें? जेवणान कांय सोडूं नये? जालें तुजें कर्म. तो ग्लास घे आनी तुजें मुस्कर घेवन भायर उसळ. हांवें आपयल्या करीत आनी मुखार म्हजे हुजीर पडनाका. म्हज्या ताळ्याक चेड्याच्या ताळ्यांतलो आवाज थंयच जिरलो आसतलो. चायेचो ग्लास घेवन तो भायर गेलो. 15 मिनटां तसोच फॅना पोंदा बसलो. आतांच तशें तर फुडें कशें? चिंता म्हाका उडास आयलो म्हज्या बँकाचो. आज मॅनेजर जावन पयले फावटी हांव त्या बँकाक रिगूंक आसलो. म्हजी उर्बा सोडली आनी थोड्याच वेळान भायर सरून बँकाच्या वाटेक लागलो. जेरू संगी मद्रासांत म्हजे 3 म्हयने कशे पाशार जाले ते विवरूंक म्हाका कळना. ह्या भितर म्हजी 11 पावंडां जिरिल्लीं. पयलो सोस्को जिवाचो हांव. दिसा मोदें म्हज्या कॅबिनांत हॉर्लिक्स, एप्पलां, केळीं ह्या वस्तूंनी म्हजी भूक थांबयतलो. पूण राती म्हज्या घरांत भोगचे ते आठवटे सांगचे न्ही. सांगू तरी कोणाक? कोणाची सूख म्हूण सांगची? हांव जाणा सूख म्हजीच. पूण ती मोडूंक खंयच्या प्रयत्नांनी सकलो ना. जेरू सदांय म्हाका वाडून दवरतलो. जेवणाचो उडास आयल्या फरां दोळ्यां फुडें गुंतलें चिंतना तिन्स. दुदाचो ग्लास, उदकाचो थेंबो, पिंत्रां. ह्या मदें कांय 5-6 जेवणां म्हज्या घरांत जेवणां कोण ना. ह्या घरच्यांक ह्या विशयांत कितेंच बरयलें ना. लोरिकी बरयलें ना. एक दीस एका दाक्तेराक म्हजी मनस्थिती सोडोवन सांगली. जेवणा वेळी कितें घडटा तें सर विवरलें. ताणें दिल्ली सलाह एकच, जेरूक कामांतलें काड. तें जायशें ना. सूख ताची न्ही. म्हजे पिडेक वखद आसा तर दी. गटायचें टॉनीक आनी वरोड येना जावंक थोडीं वखदां ताणें बरोवन दिलीं. पूण म्हज्या मारेकार उडासाक कसली वखद नाटवत? आयनी वेळा उदोवंसो तो उडास, ग्लास, दूद, दोळो आनी पिंत्रां. थोडे फावटी हांव मौन घट करतालो. जेरूक कामांतल्या काडल्यार कसेंगी म्हणून. पूण कसलें सुखी काडचें? पात्येन सो साकर तो. लोरी म्हाका कितें म्हणत? कसली वाट म्हाका दिसनातली. ह्या दिसांनी जेरू म्हज्या जळकेक पडनातलो म्हणयत. जेवणाचेर तो म्हजे हाल हवाल देखतालो. तरी ह्या विशीं म्हजे लागीं शब्द काडिनातलो. त्या वेळार मेजार जेवण तयार आसतालें. जेवल्यारी जेविनातल्यारी मात्र न्ही. म्हज्या वेळा आनी क्रम प्रकार तो त्या घडये त्यो वस्तू म्हज्या हाताक मेळटाल्यो. सालांतल्या मेजार हरेक सांजेर दिल्ल्या पयशांचे आनी वस्तूंचे लेख सुकानासतना तो दवरतलो. गांवांत 5वी वा 6वी शिकलो आसतलो. समजा सारकें बरयतालो. खावचें पियोवचें सोडून हेर खंयच्याय संगती विशयान ताचे कडेन उलोवची गरज पडनातली म्हाका. 2 म्हयन्या आदीं एक फावटी तो म्हज्या कुडाच्या बागलार आयिल्लो.
कितेंगी म्हणून हांवें तकली हालोवन विचारलें. बाबा, दिसा मदें चड काम आसना, घरा मुकलो जागो खाली आसा, हांव ल्हान गार्डन करता म्हणलो तो. म्हूण हांवें जाप दिली ना. फाटल्या स्टोर रुमांत ती जागो खाली आसा. थोडी कुंकणां घालयत आसलीं. तुका खुशी आसलें कर म्हळें हांवें. कुशीच्यानी कोणेंय उलोवंक कारण जावंक नजो. जायत बाबा म्हणून सरलो तो. थोडे फावटी बँकांतून येतना रात जाताली. सकाळीं हांव दरवड्यानच भायर सरतालों. जेरू हितल्यान कसल्याय कामार आसता तें म्हाका दिसतालें, तरी हांव मोतीक घेनातलो. लेखाच्या बुकार झाडांक, बियांक आनी कुंकडां पिलां खातीर थोडे पयशे करसिल्ले दाखोवन आसताले. पूण हांव त्या विशयांत कितेंच चिंतूंक गेल्लो ना. पूण एका सकाळीं घरांतून भायर सरतना कुशीच्या घरचो मद्रासी एकलो आमच्या गेटी भितर रावून जेरू कडेन उलयता तें हांवें पळयलें. ताणें म्हाका सालाम मारलो. तुमचें गार्डन पळोवन भोव खुशी जाली म्हाका. तुमचो चेडो बारी हुशार आसा. देखून ताचे कडेन थोडी माहीत विचारया म्हूण आयलां, अशें म्हणालो तो तोंडार हांसो फांकोवन. विचित्र दिसलें म्हाका. ताणें सांगल्यानच म्हाकाय कळीत जालें. भोंवती एक दिश्ट भोंवड आयली. आदीं घरा मुखार पणगील पडून आसली सुवात आतां सोबीत एका गार्डनाच्या रुपार परिवर्तन जाल्ली. येदोळ ह्या विशीं खबर नासल्या म्हाका त्या शेजारा मुखार म्हजीच लज भोगली. वय वय म्हणत हांव दरवड्यान मुखार सरलो. म्हयन्या उपरांत लेखाच्या बुकार तांत्याचें लेख सुरू जालें. हीं तांत्यां सोडोन सोडोन येतालीं जाय जाय. पयशे चड आनी चड भितर येताले. कितलीं कुंकडां आसात? एक दीस हांवें खबर काडली. 2 डझन आसात बाबा. 18 कुंकडां तांत्यां दितात. 4 कोंबे. आयकून शिरी चुकलो हांव. हांवें रावच्या घरांत 26 कुंकडां पोसतात. तरी येदोळी एकाक कोणी हांवें दोळ्यांनी पळयली ना. त्या 2 परां हांव फाटल्या कुशीन गेलो. 3 रुकड्याच्या गुडांनी कुंकडां पुरपुरोन आसलीं. अपुर्बाय दिसली म्हाका. दाटी मोटी रंगाची. त्या सांजेर हांवें जेरूक म्हळें, तांत्यांनी मेळिल्ले पयशे तुकाच दवर, ते लेखाक घालची गरज ना. ना बाबा, तें कशें जावचें? सवाल ताचें काम करता तूंच न्हय वे, ती राटावळ सगळी तुकाच आसून दी. तशें जायना बाबा म्हणालो तो कडाकड. हांव काम करता तुवें दिवच्या सांबाळा खातीर. वयल्यान कुंकडाचो खर्च घरच्या खर्चालेकारच वेता. ते पयशे म्हजे न्ही. कितेंय जावं ते पयशे तुका घेवंक खुशी ना तर आसूं, पूण म्हयन्याच्या लेखार आयिल्ले तांत्याचे पयशेय हांव तुका सांबाळ दितना कुडसून दितां. तुवें तें घेवंकूच पडटलें. वस भितर चल. जेरू गेलो. धाकट्यार्थान म्हज्या अस्खतकायेचेर कांयच परिणाम जालो ना देखून हांव एका सायकोलॉजिस्टा लागीं गेलो. ताणें थोडी सुचना दिली. एकच त्या भुरग्याक तुवें कामांतलो काडी जाय म्हळें ताणें. तें म्हज्यान कश्ट. तसलो पात्यणेचो दुसरो मेळचो ना हांवें जाप दिली. तर तासो तुवें मोग करी जाय म्हणालो तो. मोग करी जाय? शी. ताका पळयतनाच म्हाका कांटोळ भोगता म्हळें हांवें तोंड हिंवळावन. आयक म्हणालो तो आपल्या कदेलाक उणकोवन. एका मनशाचो मोग जर आमच्या काळजान रिगलो तर त्या मनशाक तें असलें कसलेंय वायट आमच्या गमनाक पडना. मोगा खातीर हें सर्व लिपता. आनीकल्याचेर दुस्मानकाय, राग, जिद्द, मोसोर वा ताचो कांटोळ उदेवचो तो आमकां मोग नातल्यान मात शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान न्हय. एकच तुज्या मोगाच्या मनशा बरें तुवें तुज्या साकराचो मोग करी जाय, ना तर तुज्या मुखलो काडून उडय जाय. ह्या दोनां शिवाय तुजे पिडेक वोखोत ना. उडास तर ह्या परी सारकें पोटाक घेनासतना तूं रावलोय तर थोड्याच दिसान तुजी भलायकी बिगडटली आनी नाना त्या पिडेक तूं वळख जातलोय. ताची जागोण आयकून म्हाका कांप सुटली. त्या राती सुमार वेळ पर्यंत म्हाका न्हीद पडली ना. जेरूचो मोग करची गजाल हांवें मोतींत भायर घाली, तरी म्हजे भलायके खातीर आज हांव चड चिंतीत जाय पडलें. ताका कामांतलो काडून उडय जाय? कशें? ताका कारण कसलें सांगचें? तूं कुरुपी तुका पळयल्यार म्हाका कांटोळ येता म्हणचें. कसलेंय कारण नासतना इतल्या पात्यणीच्या साकराक काडलो जाल्यार लोरी म्हाका कितें म्हणत? सुमार रात पर्यंत कसलीय आलोचना म्हज्या मती आयली ना. पूण जेरू कडसो काडी जायस, कारण रसी जायस. तो पात्यणचो वयत तरी न्हय म्हणून रुजू करी जाय. म्हजोच कांटोळ आयलो म्हाका. हे देशा मनशा मुखार हांव कितलो ल्हान जाता. पूण दुसरी वाट नातली. ह्या दिसांनी भलायकी पाड जावन अस्खतकायेन म्हाका दोळ्यांक काळोख येतालो. एप्पलां, केळीं, हॉर्लिक्स हेंच घेवन कितले दीस जियेबीत. पाशार जाले 3 म्हयने म्हज्या उडासा आयले. ती पोटांतली मुड्डोणी, ताड ओडू, वोरोडू
जेरूचें रूप जें हांवें पयल्या फावटी पळयल्लें तें आतां परत्यान म्हज्या मती पडद्यार उदेलें. हळदुवो दांत, तांबडें तोंड, अर्दो दांपलो दोळो आनी थंयसर मांडयलीं पिंत्रां. देवा, जेरू विरोध हांवें करच्या पातकाक प्राचीर करूंक हांव तयार आसां. एक फावटी ह्या खरकांतलें म्हाका निवराय म्हूण मागलें हांवें. आनी दुसऱ्या दिसा खंयच्याय एका कारणान जेरूको कामांतलो उस लावन घरा धाडची आलोचन थीर करन हांव न्हिदलों. दुसऱ्या सकाळीं म्हज्या कॅबिनांत बसून जेरू विरोध हांवेंच एक पास तयार केलो. त्या दनपारां घरा गेल्ल्या वेळा हो ताचेर मांडी जाय म्हणली मांडणी केली. दनपारांचें हांवें घरा वेचें अप्रूप, तशें मौन केल्यार वेचें आसलें. आयच्या दनपारां हांवें घरा वेची आलोचन केली. त्या फुडें जेरू कामांतले काडटस रागान तरी म्हज्या मोतीच्या समाधाना खातीर पयशे दिजे म्हणून मौन केलें. अर्द्या म्हयन्याचो सांबाळ दिसादिंत ताका दिल्लो. तो ते घरा धाडटा आसतलो ह्या विशीं हांव खबर घेनातलो. दनपारां बँक बंद करून हांव घरा पावलों. बंद आसली गेट उगडटां जेरून केलें गार्डन आज म्हज्या दोळ्यांक तोपलें. ताका तूं अन्याय करताय म्हणलो म्हजो भितरलो ताळो. म्हजें मौन हांवें धारून केलें. हांगा तावन म्हजें आयचें काम चालू जाय आसलें. हांव दरवड्यान आयिल्ले परी सारारा मेटां काडीत भितर गेलों. आड असलें बागेल उगडटना साल्यांतल्या मेजार बागलाक पाट घालून बसलो जेरू दिसलो. म्हज्या आवाजाक गडबडून उठलो तो. हातांत ताच्या पेन आसलें. कितेंय बरोवन आसलो जाय. म्हाका पळयल्लेंच ताणें कागद दडून लोकोट्यान घालचें पळयलें हांवें. सरार हांव कुडा अंतरिगलों. पूण करूंक कितेंच नातले वरवीं म्हजी दरवडी नटन पळोवन म्हाकाच हांसूंक आयलें. गेल्लो तसोच फाटीं येयलो आनी सालान बसलो. दनपारां आयलो तर जेवण येतल्यार मेजार वाडून दवरची जेरूची संवय. म्हजें कोशेड उक्तें दिसनाय म्हणल्या खातीर हांव हात धुवन जेवणा बसलो. तांतयाची कडी गेली. जेवणा वेळी म्हज्या मतींत हांवें जारी करूंक चिंतल्या संगती सोस्सू जोप आसल्यान जावंक पुरो. वाडिल्लें खाली जातस मात्र म्हाका कळीत. पयले फावटी आज जेरून वाडिल्लें पुरा जेवला म्हणयेत. तोंड धुवन सालांतल्या मुखल्या कदेलार बसलो हांव. आलोचन केल्ले परीस 10 नोट भायर काडले हांवें आनी मुखार मेजार दवरलें. उपरांत एक कागद घेवन लोरीक चीट बरोवंक सुरू केलें. त्या चिटी लोरीक हांवें ह्या 3 म्हयन्यांची हर एक संगत विवारली. जेरू निमती म्हजे कालेतीक जावचे कश्ट रंगयले. सांगतास दाक्तराची बुधबाळी कळयली. थोड्या दिसां भितर जेरूक हांव गांवांक धाडटा देखून बेजाऱ्या करूंक नजो म्हणलो उपकार मागून कागद अखेर केलें. आतां थोडोच वेळ उरलो हांवें बँकाक पाटी वचोंक. तितल्या भितर म्हजो खेळ हांवें सुरू करन अखेर करूं जाय आसलो. जेरू म्हळें हांवें भोंवती पळोवन. तो कुजना तावन धांवन आयलो. एक ग्लास उदक घेवन ये म्हळें हांवें बरो नासचे परीस दाखोवन. थोड्या वेळान जेरू उदक घेवन आयलो. ताणें मेजार ग्लास दवरच्या वेळार हांवें जाय म्हणून कागदां घडी करचे घुसपडेंत ते 10 नोट लोटून सकला घाले. ग्लास दवरून जेरून दडणी वयली नोट विसले. पूण ते मेजार दवरतना हांवें विचारलें, कितले नोट आसात? 5 आसात बाबा, तो म्हणालो. हां, आतां भितर वच तूं. हांव बरयत रावलों, कामार मग्न जाले बरें नटन करून. जेरू सरलो. लोरीक बरयल्लें कागद दडून लकोट्यान चेपलें आनी ताचेर एड्रेस बरोवन दवरून कुडांत गेलो. 5 मिनटां बेस्तेंत कुडांत आशार पाशार केली आनी तितल्याच दरवड्यान म्हणलें बरी सालाक आयलो. मेजार 5 नोट आसले. वळूतांतलो एक नोट काडून कोटाच्या भितरल्या बोल्सांत चेपलो आनी बरयल्लें कागद घेवन भायर आयलो. जेरू आतां भायर उबो आसलो. तें बरें जालें म्हाका. बँकाक भायर सरच्या आदीं ताच्या मुखार गेटी पर्यंत देंवोन गेल्लो. कितेंय उडास आयले बरें पाटींग उलो आनी जेरू कडेन म्हळें, मेजार 50 रुपया आसात ते घेवन ये. म्हाका वेळ जालो आनी हांव भायर रावलों. जेरू आतां भितर वता आसतना हांव चिंतूंक पडलो. जेरू 40 रुपया घेवन येतलो. 50 रुपया ताणेंच उखलून दवरले ते म्हाका कळीत आसा. तितल्यार 10 रुपया खंय गेले म्हळ्यार एकाच कारणाक ताच्या आंगार म्हणलें बरें उडा जाय आनी उलोवंक अवकाश दिनासतना पोटली बांद म्हणाय जाय. म्हज्या तोंडार घामाचे थेंबे उदिले. असल्या सर्व नाटानांत हांव नवो जाल्ल्यान कोण ना म्हजी कूड बारीकायन कामताली. तोंडार कितेंय कळना अशें हांव प्रयत्न केलें आनी जेरूच्या येण्याक राखून रावलों. 2 मिनटां उतरलीं. भितर सोदता आसतलो चिंतलें हांवें. कितें करताय? म्हाका वेळ जालो तें कळना तुका? हांव बोबाटलो. आयलो बाबा, आयलो म्हणालो तो भितर तावन. येवं दी आजच 2 भितर एक जावन हाचें सर संपा जाय. हांव राखलो. थोड्याच वेळान जेरू भायर आयलो. तोंड ताचें गाबरले बरें दिसतालें. भोंवतणी दर्नीर दीस चरयत तो म्हजे लागीं आयलो आनी हातान तें नोट ताणें म्हाका ओड्डायलें. हांवें मेजलें.
1, 2, 3, 4, 5 शिरी चुकलो हांव. म्हजी सगळी आलोचना वयर पुना जाल्ली. क्षणान घुलो हांव आनी गेट दांपून भायर पडलो. तेन्नाच मेळिल्ली रिक्षा रावयली आनी 5 मिनटां भितर म्हज्या कॅबिनांत रिगलो. अशें कशें जालें? बसले कडेन आलोचना केली. बोल्सान हांवेली पयलो नोट तसोच आसलो तर अव्यक्त कांतवणी काळजांक कांतोंक लागली. तकलेक हात तेंकून चिंतू पडलो. झेरून आपले पयशे घालून म्हाका भरती करून दिल्यात तें समजलें म्हाका. पूण हांव हे देशा साकरा मुखार हांव स्वरा वरवीं पास्ट जालो मू. असल्या भांगार मनशाक हांवें करूंक चिंतलो अन्याय चिंतून म्हजी तकली विरार जाली. वाटेर लोरीक कागद पोस्ट करूंक नातलें बरें जालें म्हूण चिंतलें. बोल्सान तो लोकोटो भायर काडलो आनी तो पिंजून उडया म्हणटाना म्हजी दिश्ट ताचे वयल्या अक्षरांचेर पडली. म्हजी न्ही ती दरवड्यान हांवें कावार ओतलें. झेरून बरयलें कागद तें. मोगाच्या मावशेक आनी बाबाक झेरून बरोवची चीट. हांव बरो आसां. कालच हांवें तुमकां पयशे धाडल्यात. आदल्या म्हयन्यांत धाडिल्ल्या पयशांनी तुमी हांवें सांगल्या परीस केलां म्हूण पातयेता. मोगाचे मावशे, म्हज्या भावांचें इस्कॉल बिलकूल रावय नाका. कितले कश्ट जाल्यार 10 रुपया मात्र म्हजे गरजेक दवरून उरले सुखान आसतना हांव धाडटां. म्हज्या भावांनी म्हजे परी जावंक नजो हीच म्हजी आशा. ह्या म्हयन्यांत 15 रुपया सडीत धाडल्यात. घरांत चड काम ना देखून हांवें हांगासर कुंकणां पोसल्यांत. म्हजो धनी बारी बरो मनीस. तांत्यांचे पयशे म्हाकाच दिता. कश्टांच्या वेळार देव सोट घालिना म्हणचे आकास. उपकार करून कसल्या कारणांनी भुरग्यांची इस्कॉल सुटय नाकात. तांणी शिका जाय मुखार येयचय. म्हज्या धनया बरी. अखेर करता मागून बेसांव तुमच्या मोगळो आसो जेरोम. म्हज्या तकलेंतल्यान जग लाणें पाशार जाल्ले बरें भोगलें. चिंतान दुखांची झरस म्हज्या दोळ्यांतल्यान पाशार जाली. एका कश्ट जिवीक हांव करूंक चिंता त्या अन्याया खातीर देव म्हाका बिलकूल भुगसूंचो ना. ना जेरूक हांवें अशें चलोवचें सारकें न्हय. हांवें ताचो मोग करूं जाय. हांवें आदारिल्ले सुखी खातीर ताचे लागीं बोगसाणें मागूं जाय. वय आतांच हेच घडये तवळ मात म्हाका समाधान. बसल्या कडेन म्हज्यान बसोवंक जालें ना. जेरूचें तोंड पळयल्या करीत काळजांतली कांतवणी राव आशिना. तें लेकून बँकांत हांव दरवडीक घरां पावलो. गेट बंद आसली. भितर रिकतां तर दाराक बीग घालें. जेरू खंय गेलो? कळवळ्यांनी पाटीन धांवून आयलो आनी कुशीच्या आंगडी विचारतना तुमचो चेडो ही चावी दिवंक सांगून गेला सर म्हणालो. खंय गेलो तो? विचारलें हांवें दरवड्यान. हांव नेणा सर. म्हजे लागीं कितेंच सांगलें ना. दार उगडतना सालाच्या मेजार म्हजें हणें बरप उक्तें पडून आसलें. हांवें लोरीक बरयलें कागद झेरून वाचून जाल्लें. थंयच कुसकून पडलो. सवकास मेजार दिश्ट म्हूण आयली आनी एक कागद थंयसर पडून आसलें. तुर्तान तें विसलें. बाबा, हांव भोव चड बेजार पावतां. तुजे कडेन सांगनासतना भायर सरलां तें चिंतून. 3 म्हयन्यांत तूं इतलो कश्ट लायत थंय म्हाका आज कळ्ळें. आदींच एक उतर सांगूंक नजो आसलें गे. हांव तुजो साकोर. सांगलें आयकत तो नांगीस. ह्या घरांत आनीक रावून तुका कश्टूंक हांव तयार ना. दुसरी कसलीय सूख हांव तिदून घेतो. ही सूख देवातान घडल्या. हांव ती सारकी करून घेवंक शकना. म्हज्या उजव्या दोळ्यांत मांडचीं तीं पिंत्रां काडले तितलीं येतात. हांव चलतां बाबा. बऱ्या बटलेलाक दवर भलायकी सारकी करून घे. तुवें म्हाका मोगान पळयल्यान देखून हांवूय तुजी भलायके पासून मागतां. तुजें कागद वाचल्याक बक्षी. तें वाचूंक फावो केल्या देवाक अर्गां दिता. ड्रॉवरांत तुवें कर्सा दिल्या पयशांचे लेख आनी उरिल्ले पयशे दवरल्यात. नवो मनीस येता तर कुंकडाचे आनी गार्डनाची सत्राय सांबाळूंक सांग. अखेर करता तुजो साकोर जेरू. जेरू खंय गेलो? ताच्या हातीं पयशे नात. आसले 10 रुपया ताणें म्हाका भरती करून दिल्यात. चड चिंतूंक वेळ नातलो. दार ओडून हांव त्याच आंगडी देवलो. कितलो वेळ जालो ताणें वचून? तुमी येवच्या थोड्याच वेळा आदीं हेच वाटेन गेला सर तो. मुखल्यान वेची रिक्षा रावयली आनी ताचेर बसून आंगडी घरान दाखयल्ले वाटेन धांवडावंक सांगलें. अर्दो घंटो पर्यंत रस्त्यार सोदून निराश जावच्या वेळा मुखल्या हायवेच्या फुटपाथार एकलोच मनीस सवकास चलोन असो दिसलो. वय झेरू तो झेरूच. रिक्षा हांवें ताचे सरशीं धांवडायली. म्हाका पळयलेंच झेरू गडबडलो. हांवें ताका उलोवंक अवकाश दिलोच ना. घडयेन बागोवन हांवें ताका धरलो. झेरू म्हाका बक्षी. म्हाका सांडून वचनाका झेरू. म्हज्या भुरग्या सारक्या रडण्याक तो सैरभर जालो आसतलो.
सोड बाबा, म्हाका सोड, हांव वचना. म्हजे वेंगेंतले सुटोंक उड्डतना रिक्षा ड्रायव्हर आमकांच अजापान पळयतालो. हांवें गण्य केलें ना. दुकां भरिल्ल्या दोळ्यांनी हांवें झेरूक पळयतना ताणें आपलो उजवो हात दोळ्या लागीं व्हेल्लो. तो थंयच दवरलो. हांवें आनी ताच्या दोळ्यांक मांडलेलीं पिंत्रां म्हज्या बोटांनी पुसून काडलीं, कित्याक म्हज्या दोनूय दोळ्यांक आजून मांडून आसलीं पिंत्रां आज ताणें पुसून काडिल्लीं. देव बरें करूं.